शेतकी मंत्री रवी नायकाक मरण आयल्या उपरांत फोंडे म्हालात फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पोटवेंचणूक घडोवन हाडपाची आसा। ह्या खातीर फोंडेच्यान उमेदवारी मेळोवपाच्या बाबतीत काँग्रेस पक्षाचो आदलो आमदार राजेश वेरेकारूच आघाडीर आसा अशें स्पश्ट मत दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीसान उक्तायलें। मजगतीं ह्या विशींचो निमणो निर्णय हो पक्ष श्रेष्ठी घेतले अशें विर्यातो सांगता। मुरगांवां ताच्या पयल्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना तो उलयतालो। हांवें सांगला कितें लास्ट टायम कॅन्डिडेट ते इज पास्ट। आय सेड आवर फ्युचर MLA म्हणा दॅट इज द कॉन्फिडन्स वी हॅव इन दीस लीडर। सो इट इज फॉर द पार्टी लिडरशीप टू डिस्कस अँड अकॉर्डिंगली डिसायड। दिली तिकीट जाल्यार राजीनामे दितले। सध्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान तो काँग्रेसीचो। देर इज नो डाऊट अबाउट इट, देर इज नो एम्बिग्युटी। हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना, नो आय एम व्हेरी क्लियर। आय ऑलवेज से इफ यू हॅव व्हॅल्यूज डिसिजन मेकिंग इज व्हेरी फास्ट। म्हज्या हातून आमचो लिडर जो लीड करता तो इज मिस्टर राजेश वेरेकर, बट लेट द पार्टी लिडरशीप। आमचो प्रेसिडेंट आसा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, AICC इंचार्ज आसा, आनी अलॉंग विथ अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आय एम शुअर दे वील टेक अ डिसिजन। 100%